कुर्टी खांडेपारच्या थळाव्यांनी बांद बांदपाच्या कामाक आपलो विरोध कायम दवरला। मुर्डी वाठारात 144 कलम सरकारान लागू केल्ले। देखून 144 कलमाचो गैरवापर करून लोकशाहीचो खून हे सरकार करता असो आरोप काँग्रेसीन केला। पळयात पुराय बातमी। ऑगस्टाक दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान प्रियोळ आणि भोंवतणच्या वाठारात पिवपाच्या उदका खातीर म्हण 88 कोटी मोडून मुर्डी सोनार भागात बांद आणि पंपिंग स्टेशनाचो प्रकल्प सुरू करपाचे आसात। लोकांनी एकठांय येवचे न्हय म्हण मुर्डी वाठारात 144 कलम लागू केला। पूण कुर्टी खांडेपार आणि गांजे उसगांवच्या थळाव्यांनी हुंवाराच्या भयान दोनूय वाठारांनी ह्या प्रकल्पाक विरोध चालूच दवरला। हो हुंवार पिडेस्त वाठार लोकशाहीच्या हक्काचेर सरकार अतिक्रमण करपाक लागला अशी टिका काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी केला। पळयात। गावांनी वाड्यांनी गोंयकार आपल्याच गांवान आपल्याच वाड्याचेर एकमेकाकडे उलोवंक शकना, एकमेकाक मेळोवंक शकना। हे 144 म्हणटा तो एक ताणे एक वेपन केला, एक आर्म केला लोकांक आड घालपाचें। सो हे आता आमच्या गोंयान न्यू गोवा बांदपाक जाय म्हणून ते आता 144 हो आंकडो मातसो म्हत्वाचो प्रत्येकाने लक्षात दवरपाचो। 144 गांवांनी हाडपाक लागले म्हणल्यार आमी केन्ना पळोवंकच ना। कितें म्हणटा 144 तांच्या वाठारान लायले हे क्लियर मेसेज दिता सरकार की आमी आमच्या आड कोण येता ताका बक्षिपाचें ना। आमी तुमकां भितर घालतले, आमी तुमकां मारतले, कित्याक आमकां ते सूट बूट घालून येतात त्यांच्या खातीर एक न्यू गोवा बांधून दिवपाक जाय। 44 कलम लागता ते बांदारा बांदून बांदारा लोकांचो ओपोज आसतना ते डायरेक्ट 144 कलम घेवन येयले। हे 144 कलमाचो मिसयूज करता, लोकशाहीचो खून करता आणि लोकूच ताका निवडून दिता आणि तेच गव्हर्नमेंट लोकांचेर 144 कलम लायता। पळयात बारीक जे गव्हर्नमेंट आसले ते काँग्रेस गव्हर्नमेंट सर्वसामान्याचे गव्हर्नमेंट आसले, सगळ्यांक न्याय सारखे दिताले। तेन्ना 966 आंदोलन जालें 1995 तेन्ना येदे व्हडल्या आंदोलनान काँग्रेसीन 144 कलम लावन आसले आनी हे गव्हर्नमेंट बीजेपी गव्हर्नमेंट प्रमोद सावंत डायरेक्ट सांगता फाल्यां कामां येतले जाल्यार आदरीच तो डिक्लेअर करता 144 कलम लायतले आनी काम स्टार्ट करतले। हो लोकशाहीचो खून करता ते। फोंड्यान आंदोलन जालें मुड्डेच्या लोकांनी, जंय बंधारो येतालो त्या बंधाऱ्याक लोकांचो विरोध आसा, पूण तो विरोध मोडून काडपाक सरकारान 144 कलम लायले, ते बी चवथीच्या तोंडार लायले। तर लोकांक त्रास करपाचो एकूय संदी हे सरकार सोडिना आनी लोकांचे जे एक लोकशाहीन हक्क दिला आमकां लोकांक, तो लोकशाहीच्या हक्काचेर हे सरकार अतिक्रमण करपाक लागला। प्रत्येक विरोध मोडून काडप, प्रत्येक नागरिकाचो आवाज दामप हे सरकाराचें काम चल्लां। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।